फॉरेस्ट वयतले म्हणपाकू टायगर रिजर्वाचे तुमी चोयलां ऑलरेडी कितें जालोलें आहा तें एंड दे डोंट वॉन्ट अ रिजनल प्लॅन ऑल्सो तेंय बी तुमकां खबर आहा कित्या लागून तें बिकॉज दे कांट टर्न ट्विस्ट ओवरनायट तेंकां कन्वर्जन देखून करपा जायना बिकॉज तुका उमको टायमूय मेळटा रिजनल प्लॅन आलो जाल्यार बट जोन चेंजींग कितें जाता ओवरनायट चेंज केलें कितें करपा जाता पावर तेंको आहा they are in power, they can do anything and everything. As of now, if you ask me, we want his resignation. कित्याक गोंय काबार जाला तेक लागून आयज गोंय आम गेले ना जे गोंयकारपण आहलोले ते आनी उरलो ना कित्याक तेणे आख्खे जे डेली लॉबीज आहाय सगळे मायग्रंट्स आहाय तेंकां एमी कन्वर्जन कोन्न इतलोले आहा एक इन्सिडंट सांगू येता तुका अ रिसंट इन्सिडंट वीच टूक प्लेस one of the person who is very close friend of mine happened to meet him आणि सो इन्सिडंट टूक प्लेस की तेणें सांगलें बाबा तुकडे शेतां जाल्यार आपणाक घेवपा जाय म्हूण दीस इज अ शॉर्ट इन्सिडंट वीच टूक प्लेस तेणें सांगलें बाबा इतली शेतां घेवन तूं कितें कोतलो आरे तें तुका पळोवलें ना मुको हाय न्हू मनीसू कन्वर्ट करपाचें सो यू इमॅजिन हू इज नॉट अ गोवन हू इज एन आउटसायडर he is so much confident in this BJP government that overnight he can change the field into a plot. So itule confident aha. So echeru tuka kodon yeta. It is so much corruption. Itule bolole aha buttoru. Zalani ulla kideri. Eche resignation bo poile korpa zale. It is too late now. We should have asked his resignation much earlier. तेका इंकपाचो इतलो टायम दिला इतले तेका यू नो जे पाड गोंय पाड घालपाची आहा तेका ते पाड घालपाक इतलो टायम दिलोलो आहा तो टायम तेका दिवपाचो न्हू दिस शूड हॅव बीन डन एंड पीपल शूड हॅव कम आउट वे लॉंग एंड एक्टिविस्ट हॅव बीन शाउटिंग एंड येलिंग टू द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस आनी टीसीपी राजेशाक कित्याक घालून दवरलेलो आहा रे एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन कित्याक दिलोले आहा रे तेका राजेश नायकाकू कित्याक हे करप्शना लागून हे तुमकां कळपाची गरज आहा वी नीड हीज रेजिग्नेशन वी नीड हिम टू स्टेप डावन ऑर एल्स आयदर वन ऑफ इट एंड वी डोंट वॉन्ट विश्वजीत राणे फॉर अ रिजन बिकॉज आख्खे गोंय काबार जावपाचें कारण विश्वजीत राणेचें. थँक्यू मॅडम.